नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन. आमचे बरोबर आज अशे फुडारी आसा जाणी पयलीं काँग्रेसीन आशिल्ले, नंतर ते TMCन गेले आनी सद्या भाजपाचे म्हणयारे म्हळ्यार स्पोक्समन म्हणून ते आपली भुमिका बजयता. कितें जालें जाका लागून ते TMC सोडून भाजपान गेले आनी सगळ्यात म्हत्वाचें सद्या भाजपाच्यो ज्यो वेगवेगळ्यो भुमिका आसा ताचेर तांचें रिएक्शन कितें हें विचारपा खातीर आमी आपयल्या खास यतीश नायक हांकां देव बरें करूं. एक प्रश्न जो खूब जाणांनी विचारला आसतलो पूण पब्लिकली आनी ऑन कॅमेरा विचारता, जालें कितें की TMC सोडली? जेन्ना तांकां गोंय कितें तें कळनालें आनी जेन्ना आमी तांकां सांगता ते आयकुपाची तयारी दवरनाले तेन्ना तांच्या बरोबर रावपाची हें नाशिल्लें. देर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ बीइंग विथ देम. आय लेफ्ट देम मच बिफोर इलेक्शन्स वेन आय फेल्ट दॅट दे वर अनेबल टू अंडरस्टँड गोवा. आनी आमी कितें सांगता, हांवें कितें सांगता, खूब जाण सांगता ते आयकना. रावन फायदो कितें? आतां तें म्हळ्यार आयपॅक. म्हाका त्या पास्टाचेर उलोवपाचें ना. ते कोण आशिल्ले TMCन आनी कितें सगळ्यांक खबर आहा न्ही कितल्या लोकांनी TMC सोडली मागीर. सो म्हाका तें कांय उलोवपाचें ना. म्हजें रेजिग्नेशन लेटर आसा, इट इज इन पब्लीक डोमेन. ताज्या पयलीं हांवें आनी एक लेटर बरयल्लें, दॅट इज ऑल्सो इन पब्लीक डोमेन. जें कितें हांवें उलोवपाक जाय आनी जें कितें सांगपाक जाय तें दोनूय लेटरांचेर आसा. खुबशे फावटी TMC सोडले मनीस काँग्रेसीन वता, एक्सेप्ट फॉर वेस्ट बेंगाल जे डायरेक्ट BJPन गेले, BJPंतल्यान TMCंतल्यान BJPंतल्यान. फर्स्ट टायम म्हाका दिसता गोंयान अशें जालें की अ प्रॉमिनंट लिडर जाणें एक पार्टी सोडून, ममता बॅनर्जीची पार्टी सोडून जो काँग्रेसीन वचपाचो जो पयलीं आशिल्लो तो BJPन गेलो. सो वेन एक्चुअली तुमचे तकलेन आयलें की बाबा आतां आपूण BJPन वचपा जाय? पळय कशें आसा, लास्टाक म्हज्या सारको मनशाक आय एम नॉट अ पॉलिटिशियन दॅट वे इन द thick of it. I am a lawyer and I feel in whatever little way I can, I should contribute to the state and to the society. I began my journey as a student activist. I know you from then. So basically a journey which began that way is continuing in a fashion where my belief is still the same, that I should be of some use to the society and to the state. So एकंदरीत सगळें पळयलें जाल्यार यू कॅन व्हेरी क्लियरली नोट, ऑब्जर्व एंड रियलायज दॅट डिवेलपमेंट जर तूं विशय घेत आनी जर स्टेबिलिटीचो विशय घेत जाल्यार BJP हॅज बीन द पार्टी विच हॅज प्रोवायडेड बोथ. पीपल हॅव ग्रॅविटेटेड टुवर्ड्स BJP बिकॉज BJP हॅज प्रोवायडेड प्रॉमिस एंड डिलिव्हरी. So I am one of the many people who have gravitated towards BJP because of this principle. So BJP before 2022 and BJP after 2022, is there any difference? पण कशें आसा, BJP 20 सिटांची मॅन्डेट दिवन लोकांनी जैतिवंत केली गोंयांत. So the message is very clear that people want the BJP. No, I'm asking you from a political point of view. की 22 पयलींची BJP आणि 22 आणि नंतरची BJP. 22 पयलींची आय एम टॉकिंग स्ट्रेट एरिथमेटीक. 22 BJP जेन्ना इलेक्शनाक गेल्ली दॅट टायम पार्टी हॅड गॉट अबाउट 13 MLAs and then many of them joined the BJP. So now after 22 people have given them straight 20. The party, the MLAs, people have given 20 MLAs to our party. So फरक आसा का फरक ना? फरक म्हणजे कितें? BJP goes by discipline. BJP goes by principles. It does not change. BJP is a party which is very organizationally systematic, organizationally disciplined, where every person from top to bottom is a karyakarta. In whatever way, to the best of the capacity we can contribute, we contribute. No, I'm trying to analyze Yatish Naik and his political decisions is because कित्याक ताजे पयलीं तुमी बसून BJP on whatever platform it is, you are completely anti-BJP. म्हाका याद आसा प्रेस कॉन्फरन्सीस एड्रेस करताले काँग्रेस हावजान बसून. सडनली दीस चेंज ऑफ मायंड. सडनली न्हय, कशें आसा पळय, हांव तुका एक सांगता. गांधी, महात्मा गांधी वॉज द एडिटर ऑफ यंग इंडिया.
perhaps I may stand corrected, from 1919 to 1932, he was the editor of Young India. He wrote editorials, and two of his editorials contradicted with each other. So when people asked him, "Are ye kashe?" he said, Gandhi said in his wise ways, he says that we learn and we become wiser with time. When facts, you assimilate facts in the right perspective, you become wiser with time. Correct. So अजूनही you have a scope to become more wiser. No, I told you very clearly, I have joined BJP because BJP is a party which is promising and delivering at the same time as per people's aspirations. And it's not me, I am just one person. Along with me, the maximum populace of this state and of the country have moved towards the BJP because people feel that we need a stable government. We need a delivery-oriented government. No, government is different. I'm talking And about BJP is your providing- ideology, your politics. Pata- Were you pata wrong ek then? सांग. Were you wrong पळय. then, or are you wrong now? पळय, लक्षात घे. You cannot be तशें right ना. both these No, times. it is not like that. See, it is. I look at it like this. I feel politics is an instrument to serve the people and the society and the state and the country consequently. This is my philosophy in politics. So I have not changed this philosophy. तुझी प्रश्न तुका कितें तरी जाय आसतलें म्हजे कडल्यान, पूण that I am म्हाका not तुजे कडल्यान obliged एकूच- to give the हय, answer you want. You have to listen to my answer. I am listening. म्हाका हेच जाय तुजे कडल्यान की अंडरस्टँड करपाक की how can a person I have become wiser. wiser? Becoming wiser is I have to, become wiser. The choices I made in the past, I can say candidly, were wrong. I have become wiser. okay, you are wrong then. I was wrong. I shouldn't have had done what I did. Taken certain decisions. I have become wiser. सो नाव आतां जेन्ना BJPच्या प्लॅटफॉर्मार बसता पळय न्ही तेन्ना आर देर समटायम्स सम मोमेंट्स वेरीन यू फील की ना आय एम नॉट एबल टू डिफेंड माय पार्टी ऑन सर्टन इश्यूज Not at or all. you are with them on all the issues? I am with the party. It's my party. We are all together. And why should I feel that? No, everyone thinks so. खंयच्या इश्यू असो आसूं शकता की बाबा ना I don't see any such issue. You don't see any such issue. I know one thing, that the government of the day is committed 100% towards the betterment of the state. आणि म्हणून तांकां 20 आमदारांक निवडून दिले. आमच्या पक्षाक जैतिवंत केला, तो लोकांनी 20 सिटां दिवन गेला. So where is the question? The government is working hard. The government under the leadership of Dr. Sawant is working hard. So there is no such occasion. You're reduced from 27 to 26. No, तशें ना तें. हय. No, see. You are talking about arithmetic, so I am also talking about arithmetic. पळय, आमचे कडेन आयचे दिसा 25 आमदार आसा, सारके? About 25, I think, who are with the ruling combination. Correct. That's the question. Party has been blessed with 20 MLAs in the election. Welcome to Sunshine Hospital, where excellence meets compassion. We specialize in diabetology, laparoscopic laser surgery, cardiology, acidity, and pain management. Our mission is to provide healing and hope to every life we touch, with kindness, integrity, and respect. Our vision is to become a world-class medical center, providing service that is conscious and optimal at an affordable cost to all citizens under one roof. Meet our doctors. They are well qualified, well experienced, good communicators, and empathetic towards the patient's needs. They embody the core values of compassion and excellence. When you or a loved one needs care, turn to Sunshine Hospital.
Not only do we have all the latest technology, but our facilities are designed with your comfort in mind. Our goal is to offer the best possible care for you and your loved ones. Okay, so now all these MGPs coming in, MGP supporting, tumka dista they have also taken a wise decision the way you have taken, ki they have also grown. BJP is the party which is delivery oriented and it delivers its promises. So more and more people will know this and are knowing this and are understanding this and acknowledging this, and accordingly more and more people are joining BJP and broaching the idea of BJP and associating with BJP. There is no doubt about it. More and more people. You see all over the country, you see in the state, more and more people are joining BJP. कित्याक जो मनीस राजकारणान येता पळय, समाजकारणांतल्यान आसूं नाल्यार आनी आपल्या हातूंतल्यान आसूं, तो ही वॉन्ट्स टू कॉन्ट्रिब्यूट टू द स्टेट. आय एम टेलिंग यू फ्रॉम माय एक्झाम्पल ओनली. I feel it is not my, I am not hungry that I get elected or something like that. My way of, when I began as a student this, I never thought that I would ever want to even fight an election. I still am telling you, 2022 I was aspiring to fight. But it happened with the time. If you ask me today, I don't have any ambition of fighting an election. And I am sincere. 2022 you had an ambition. I had an ambition. And my party at that time, my party at that time thought otherwise. So you they have gave not, the ticket to somebody else. Suddenly now you don't have ambitions to fight खरें सांगता election. तुका, I feel at the moment that there is a destiny which God writes, and certain things you have to leave it. म्हणून ते you have to work hard with sincerity and keep no expectations. You joining BJP, isn't it looking like a knee-jerk reaction? ना, knee-jerk reaction नाहीच ते. Rebound effect. In fact, my decision is very reasoned and is very कितें म्हणटा ते, it is a decision so that I can contribute in whatever little way to the state and to the society. दुसरी गजाल म्हणजे बिकॉज तुवेंच याद केली आता स्टुडंट्स मुवमेंटाची बी डॉक्टर विली बरोबर तुमी आशिल्ले आनी तूं यू आर व्हेरी स्ट्रॉंग सपोर्टर ऑफ डॉक्टर विली आनी जे तांच्या पॉलिटिक्सान बिलीव करपी जे लोक आज म्हणसर गोंयान आसा तातूंत यू आर वन ऑफ द लिडींग पर्सन. दोतोर विली वूड हॅव एप्रूव्ड यू जॉयनींग BJP? पळय कशें आसा, दोतोर विली 1999 दोतोर विलीन राजीव काँग्रेस पार्टी जेन्ना स्थापन केली तेन्ना सत्तेन जेन्ना तो मुख्यमंत्री म्हणून आयलो तेन्ना भारतीय जनता पार्टीन ताका सपोर्ट केल्लो. सारकें, करेक्ट. आय एम टॉकिंग अबाउट दोतोर विली आज ना संवसारान. दोतोर विली जेन्ना आशिल्लो तेन्ना म्हजो ताजे कडेन संबंद सामको निकट आशिल्लो. देर इज नो डावट. ही वॉज अ बीग लिडर. बट म्हाका अप्रूव आनी तशें न्ही तें. आयच्या दिसा I am of the firm opinion and this is going to be the future. And are you are not willing to contest from Saligaon? आयच्या दिसा I have no expectations and I just want to contribute to the party and work for the party. साळगांव आमी पयले, साळगांव असो एक मतदारसंघ जे इलेक्शना पयलीं जय साळगांवकर जॉयन जालो BJPक, तेच्या नंतर तुमी जॉयन जाले BJPक आनी तेंचे ओरिजिनल BJP वाले तशेंच उरल्या. Have you been able to, reconcile with them? तांकां मेळून? No, पळय कशें आसा, more and more people joining BJP to strengthen BJP is good, न्ही? Have they welcomed you saying की यतीश? आमी सगळे फ्रेंड न्ही, कितें आसा तुजो? BJPचे कितले हे आमचे फ्रेंडूच आशिल्ले. म्हजी वयरी कोणा कडेन केन्ना ना. सगळे फ्रेंड आशिल्ले. ओके. नाव आता जेन्ना स्पोक्समॅन म्हणून बसता, अगेन कमिंग बॅक टू दी करंट पॉलिटिक्स, यू सेड यू आर अग्रींग विथ ऑल द स्टँड्स दॅट आर टेकन बाय द स्टेट गव्हर्मेंट, नॉट इवन अ सिंगल स्टँड. हिंदुत्वा विशीं जेन्ना परत परत गजाली येता पळय किंवा देवळां कन्स्ट्रक्शना विशीं गजाली येता तेन्ना क्रिटिसिजम जाता सरकाराचेर. वॉट सायड यू आर एट दॅट टायम? पळय, गांधी used Raghupati Raghava Rajaram as a bhajan and his proposition was secular and somebody else uses the word Ram
and you say something else? How can this be? आता देऊळ ते हांव अयोध्येचें उलयना ताणें जें हांव आतां तुका म्हणटा की देर शूड बी द सेम लॉजीक न्ही. इफ गांधीज रघुपती राघव राजाराम is a secular connotation and somebody else using the divine word Ram, it becomes something else. अशें कितें तर तें. Ram is a virtuous name. It is. My question is not about Ram at all. I am asking you another question. तातूंत गांधीजी हाडपा मेळना तुका कारण आय एम टॉकिंग अबाउट दीज टेम्पल्स जे रिकन्स्ट्रक्शनाचे आसा आनी जे तरेन ते क्रिटिसिजम चल्ला वेदर रायट रॉंग आय डोंट नो बट क्रिटिसिजम चल्ला. How are you at the side of government for that? Of course, there is no reason for criticizing anything. Government through the chief minister has made a declaration in the budget. Based on that, some people want to unnecessarily create a controversy. There is no controversy. There is a approach of the government which is very firmly rooted in some historical perspectives. की थोडी जी देवळां मोडल्या रिमेन्स आसा देवळांचे ते बांदपा खातीर परते विच आर नाव आर्किओलॉजिकल सायट्स आनी पोन्नी देवळां. सो तातूंत वॉट इज द कॉन्ट्रोवर्सी? सो इट इज रॉंगली अंडरस्टूड की there is no controversy at all because so it is wrongly understood which I also want to bring it on record थ्रू यू मे बी की रॉंगली अंडरस्टूड की जे चर्च उडोवपाचे हांगा प्रश्न उतर ना. हांगा फक्त जी देवळां मोडल्या आनी रुइन्स पडिल्ली आसा ती काडपाची. देर आर सो मेनी टेम्पल्स. आमचो मिनिस्टर फॉर आर्किओलॉजी इन फॅक्ट हॅज विजिटेड सम टेम्पल्स. यू मस्ट हॅव ऑल्सो सीन पोन्नी देवळां रानान बिनान पडल्या ती आनी मुर्ता. So those type of temples government wants to build back which are old historically significant temples. तातूंत कितें आसा? Okay, one issue again which I want to ask you is related to तुज्याच बेल्टांतलो सालिगांव कलंगूट बेल्टांतलो सद्या मायकल लोबो आनी विश्वजीत राणे हांचे विशीं मदीं वादावादी चल्ल्या आनी जाग्या प्रकरणाचेर. सो वीच सायड यू आर? कसलो वाद कसलो ना. Honorable Minister for TCP has said that law is equal for all. Somebody wants to play victim card. तशें कार्ड कशें खेळपाक मेळटलें? मायकल लोबो इज प्लेइंग विक्टिम कार्ड. म्हाका कोणाची नांवां घेवपाची ना. हांव तुका फक्त एकूच सांगता की लॉ मिनिस्टर हॅज सेड, ऑनरेबल TCP मिनिस्टर मिस्टर राणे हॅज सेड की लॉ इज गोइंग टू अप्लाय इक्वली टू ऑल. सो इफ समबडी इज ऑन द रॉंग साइड ऑफ लॉ and is getting exposed in the governmental scrutiny process, how can that person cry victim? He is not a victim. Nobody can be a victim who has done illegality. Okay. So, which side you are at the side of the state government? Of course, because our minister has been very clear in saying that law will apply equally to all. Which right-thinking citizen will dispute this proposition? Law has to apply equally to all. Okay. तूं म्हणटा की कायद्यान जर तूं बेकायदेशीर आसत जाल्यार आपूण विक्टीम कार्ड प्ले करूं शकना. पूण आतां प्रश्न एक मायकल लोबोन काडला वीच आय एम कोटिंग मायकल लोबो, तूं नांव घेना एकादले वय, की एक ऑफिसर डिसायड करता हो प्लॅन म्हणून आनी सरकार चेंज जाता, त्याच सरकार आसता हाजे पार्टीचें
आनी त्याच ऑफिसरान केल्लें आपुणूच ऑफिसर इलिगल म्हूण सांगता, इलॉजिकल म्हूण सांगता, इरिलेवंट करून उडयता. हाऊ डू यू रिएक्ट? यू आर ऑल्सो अ लॉयर म्हणून विचारता. ना ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर TCP has said very clearly कि we want to give a 100% merit oriented and transparent plan to the people of Goa and to the state of Goa, which will take care of the future of Goa, at the same time protect the identity character of Goa. आता ह्या प्रोसेसान जर कितें विडिंग आउट मेकॅनिझम चल्ला, सर्टन रॉंग गोष्टी आयल्या भितर प्लॅनान, त्यो काडपाचो प्रयत्न प्लॅन हो पयलीं भाजपा सरकारानूच केल्लो आनी तेन्ना बाबू कवळेकार आशिल्लो TCP मिनिस्टर, प्रमोद सावंत आशिल्ले चीफ मिनिस्टर. That is not the issue. The issue is if certain wrong things have crept into the plan and if the government wants to remove that so that there is a honest 100% honest plan, what is wrong in it? सो पयलींचो वॉज नॉट अ हॉनेस्ट प्लॅन अशें जालें. तशें न्ही तें. म्हणून दॅट्स वाय आय एम आस्किंग यू क्वेश्चन. बीजेपी बिफोर 2022, बीजेपी आफ्टर 2022 पळोवपाचो दृष्टिकोन तुजो सारको. म्हणजे बीजेपी बिफोर 2022 प्लॅन रॉंग करतालो. ना ना ना, तूं सांगता हॉनेस्ट. हांव तुका कितें सांगता, एक कदाचित रॉंग गोष्टी भायर उडोवपाचो आयल्या सल्ल्या जर आनी भायर उडोवपाचो प्रयत्न चल्ला जाल्यार तातूंत कितें ऑब्जेक्शनेबल आहा? प्लॅनूच तांणी सस्पेंड केल्लो आसा सद्या. हय, कित्याक तो विडिंग एक्सरसाइज चल्ला. आतांच्या आत्तां केल्लो प्लॅन विडिंग एक्सरसाइज चल्ला म्हणून तातूंत कितें आहा? अरे वी वॉन्ट गोवा टू रिमेन ग्रीन आणि आयडेंटिटी कॉन्शियस, which was not there in the earlier plan made during BJP's tenure. हांवें म्हणलां हें ना. हांव कितें म्हणटा तुका, आयक न्ही. हांव म्हणटा गोवा नीड्स अ क्लीन, ऑनेस्ट, सिन्सियर प्लॅन. सो थोड्यो गोष्टी ज्यो मिनिस्टरान सांगल्या त्यो गोष्टी ती कमिटी जी कॉन्स्टिट्यूट केल्या अंडर CTP ती आयडेंटिफाय करता. रॉंग गोष्टी भितर सरल्या त्यो आनी वीड आउट करपाचो मेकॅनिझम चालू आसा. This is actually everybody should compliment the TCP minister. No, another thing is that when someone invests in your state, त्या प्लॅनाक धरून ताणें इन्वेस्ट केल्लें आसता. सडनली आतां तो प्लॅन म्हणटा की सारको न्ही म्हणून, ते इन्वेस्टरान कितें करपाचें? Plan has been kept in abeyance because suspended. Suspended is the word. Plan has been kept in suspension. Why? Because this process of removing illegalities is going on. तातूंत बाकीचे खंयचे आर्ग्युमेंट येता. आतां कोण विक्टीम कार्ड खेळटा, ही मे ट्राय टू रेज आर्ग्युमेंट्स, बट दोज आर्ग्युमेंट्स आर इलॉजिकल. वॉट हॅपन दॅट सडनली हाज्या पयलीं ज्यो गजाली वर्साची वर्सां चलताल्यो आनी इलिगलिटीज चलताल्यो त्यो आतां पॉयंट आउट करून भायर सरपा लागल्या. फॉर एक्झाम्पल लँड ग्रॅबिंगचे SIT आसा, तातूंत ते काल CMन स्टेटमेंट केलें 90 जागे अशे मेळ्ळे जे कोण नाशिल्ले. भितर आर्किओलॉजीचे स्टाफ मेळ्ळ्या इनवॉल्ड. But all these things are happening right under the nose of the... You have to appreciate the decision, the firm decision of the government and of Chief Minister Dr. Sawant. Because पळय, more and more प्रॉपर्टीजांचेर जेन्ना अश्यो तरेच्यो कंप्लेनी वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी येवपा लागल्यो तेन्ना चीफ मिनिस्टराक दिसलें की हाजेर SIT जावंक जाय आनी डेडिकेटेड SIT एप्रोप्रिएटली स्टाफ्ड with people from the archaeology, officers from the archaeology, officers from the civil registration department, sub-registrar. म्हणजे कितें, there should be an effective mechanism to inquire, investigate and reach to the bottom of this. Ultimately, these wrong practices have to be stopped and that is the intention of the chief minister and the government. Yeah, wrong practices supposedly BJPचो कोणीय मेळ्ळो जाल्यार सुद्दां ताजेर एक्शन जावची. पळय, अशें तुवें विचारपाचें बदला. आय वूड से, आनी हांवें तुका सांगलां हें, लॉ इज इक्वल टू ऑल. सगळ्यांच एक्शन जावची. तातूंत भितर हांवूय आयलो, तुय आयलो, सगळे मायकल लोबोनूच बोवाळ घालपाची गरज ना. सगळे लोक कायद्या समोर समान. सगळे लोक कायद्या. आतां कितें आहा, तूं एकूच नांव घेवन हांव नको कित्याक सद्या त्याच हांव कित्याक करता तें तुय जाणा, कारण सद्या तेंच चल्लां. कांय चलू ना. पळय, जर ह्या विडिंग आउट एक्सरसायजान कोणाच्यो इलिगॅलिटी एक्सपोज जाता जाल्यार हाव दॅट एनीबडी कॅन क्राय विक्टीम कार्ड. म्हणून हांव कोणाचेंच नांव घेना. नांव कित्याक घेवपाची गरज आसा? ओके, आनी एक गजाल आसा जे कोइन्सिडेंटली जाल्ल्या. ज्या जाग्यार तूं आशिल्लो त्या जाग्यार मायकल लोबो पावला, ज्या जाग्यार मायकल लोबोचेर तूं पावलो. म्हणजे तो BJPंतल्यान काँग्रेसीन गेलो, तूं काँग्रेस TMC करून BJPन आयलो.
टुमॉरो इफ मायकल जी रुमर्स चल्ला ताजेर सुद्दां हांव उलयतां की 8 जाण फुटपाक सोदता म्हणटा काँग्रेसींतल्यान धरून मायकल लोबो. जर ते BJPन येता विल यू वेलकम देम? हाजेर आमचो पक्षाध्यक्ष उलयला. हांव उलोवपी वेन पक्षाध्यक्ष आमचो उलयला गोंय राज्याचो, क्वेश्चन ऑफ मी आन्सरिंग डज नॉट. ताणें म्हटलां की वेलकम बेस, ताणें म्हटलां की आपल्याक काय अजून काय खबर ना आनी येता अशें दिसना. पक्षाध्यक्ष आमचो जें उलयला पक्षाध्यक्षान म्हटलां ते final. की आपल्याक अजून म्हणसर जर जशें आशिल्लें जाल्यार आपल्याक कळटा आशिल्लें, ते फायनल. थंयच पॉयंट जाला. आतां ते म्हाजें final. फुडलें क्वेश्चन, जर ते येता जाल्यार वेलकम करता काय ना? पक्षाध्यक्ष उलयला ती जाप फायनल आनी काय ना ताजेर. कट एंड पेस्ट. आय एम बाउंड बाय दॅट. म्हणजे पक्षाध्यक्ष ताजेर स्पेसिफीक उत्तर दिलां प्रेसाक. तुमी अशेंच पक्षाध्यक्षाक विचारिल्लें आनी पक्षाध्यक्ष तुमकां सामकें स्ट्रेट उत्तर दिलां ताजेर आनी हांवें उलोवपाचें. वाय डू यू थिंक की काँग्रेस परत परत सोडटा लोक रायट नाव ऑल्सो? आतां जालें तें जालें अशें म्हणटा. 2022 पावल्ले आसा आनी एक तांकां 11 आनी प्लस गोवा फॉरवर्ड धरून 12 मेळिल्ले आसा. वाय डू यू थिंक दॅट पीपल आर लिव्हिंग काँग्रेस? People within Congress leaving Congress and voters also have left Congress. So this is a कित्याक भितरल्यान कोण जेन्ना सांगता, when you are a part of that party and when you tell that party बाबा अशें करपा जाय, आयकना, आपल्याक जाय तें करता. पण तुमचे डिमांड पास जालो. गिरीश हॅज बीन रिप्लेस्ड विथ म्हाका कोणाचें नांव घेवपाचें ना. म्हणजे जाचे जाचो म्हाका नांवूच घेवपाचें ना कोणाचें. तू ह्या इंटरव्यून कोणाचेंच नाव घेना. ना, हांव हरशीं म्हणून तूं म्हज्या राजकीय कार्यकिर्द काडून पळय, हांव केन्ना कोणाचें नांव घेवन हें करूं ना. हांव मुद्द्यांचेर आनी हाजेर पळय. तूं कोणाची नांवां घेता, पयलीं आनी कोणाचें घेतलें, आतां आनी कोणाचें घेतलें. हांव कित्याक उलोवं ती? हांव तुज्या री कित्याक दिवं? बरें, नांवां घेतल्या शिवाय प्रश्न कशे विचारप? ते तूं प्रश्न विचार, हांव म्हजें उतरां दिता तुका. बट वाय डू यू थिंक की अजूनय काँग्रेसीचें एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट यू टेल? काँग्रेसीचें कितें जालां? काँग्रेस हॅज कितें म्हणटा तें एलिस इन वंडरलँड म्हणटा पळय, तसलें जालें तें. तांकां तांचो कोण गुंडूराव येतलो आनी कोण येतलो आनी कोण येतलो, तें कांय ना. ते सगळे टायमपास गोश्टी त्यो, कांय जावपाचें ना. नो फ्युचर. देशाचे वोटर, राज्याच्या वोटरांनी सुद्दां काँग्रेस सोडली. लिडर कितें आसा लास्टाक? कोणी सांगता न्ही की बाबा अशें अशें अशें, पक्ष उलटें करता. कोण रावतलो थंय? काँग्रेसीन कांय जाण अशें आसा जे सद्या तुका दिसता की BJPन येवचें तांणी म्हणून? पळय, आमचो तूं एकूच प्रश्न म्हाका दुसरे तरेन विचारता, हांव तुका एकूच उत्तर दिता. आमचो पक्षाध्यक्ष ताजेर उलयला. ताज्या भायर हांवें उलोवपाचें कांयच न्ही, बिकॉज तूं थंयच्यान हांगा आयल्लो आसा. पक्षाध्यक्ष हांगच्या हांगाच आसा, सो म्हणून विचारता. थंयच्यान तुका अशें आसा की ऑनरेबल प्रेसिडेंट उलयला ताजेर आनी देर इज नो दीस. तूं प्रश्न खंयच्याय हातून विचार, म्हजें उत्तर हें. ओके. आतां फॉर लास्ट फ्यू क्वेश्चन्स फॉर यू, दिस इज अ फायनल पॉलिटिकल पार्टी? सी, तुका सांगलें न्ही, आय हॅव डन सम मिस्टेक्स एंड आय हॅव करेक्टेड देम. हांवें मिस्टेक्स केल्ल्यो. तुका आय हॅव बीन व्हेरी कॅन्डिड इन सेईंग दॅट. सो your entire future would be in Bharatiya Janata I want to Party work for the party and for this state, and whatever the party decides. Or you're not aspiring to be MLA? I am not. Believe me, I'm making a statement with all sincerity. I have absolutely surrendered myself to my destiny in politics. I want to work for the party. That's it. आता तो प्रश्न आन्सर दिव ना. कितें तें? यू आर स्मार्ट इनफ. यू डोंट एस्पायर टू बी MLA म्हणून आन्सर दिव. सांगलें न्ही तुका. ना, I don't want to contest. You don't want to contest. From that constituency of Saligaon, I have made up my mind of not contesting. From Saligaon or any other assembly segments in Goa? At the moment, believe me when I say this, I don't have expectations of contesting. I want to work for the party. That's it. In whatever role they feel appropriate. You are active in last, I think, 15-20 years in politics. How do you rate Pramod Sawant as a chief minister? I feel he's a chief minister with the dynamism of the time and a futuristic vision. It's so many things. Take it from Swayampurna Goy, which is a narrative set for the first time by a chief minister of self-reliance, of strengthening your economy locally, right up to the concept of Antodaya, that is reaching the last person.
I mean, these concepts of Swayampurna to Antodaya, and with so many futuristic policy approaches, be it the IT policy, be it so many other reformist visionary ideas, I think Goa and Goans are safe in the hands of Dr. Sawant, and he is doing his best in service of the state. Sawant to 1.0 and Sawant 2.0. You see any difference? The difference म्हणजे कितें आसा, and when he became the chief minister, and today he has got 3 years of experience as a chief minister, so he is performing even better, because more the experience, better your performance. He is performing even better. You see so many novel ideas that are coming into administration, so many good things are happening. So he's a better CM. I feel that Improvised version of 1.0. I feel that Dr. Sawant is doing his best he can in the circumstances, and the whole cabinet along with him is performing to the best of their ability. Okay, and last question which always struck to my mind, की जेन्ना आता तुम्ही खूप फावटी हांव TV debatein पळयता, how does it feel for you, when you sit as a BJP defending BJP? I feel good. And next to you is someone from Congress जो सामकोच East Amik, someone like Sunil Kautankar maybe who was very close to you when he was in a party, or someone from Congress, Amarnath Panjikar. How does it feel for a person? I feel good that I am defending, speaking for a party which I am in, and which is so sincere in its service to the people. My perspective was different of asking. Next to you is My perspective of the answer is this. माझे क्वेश्चन ही, तुझे कुशीक बसला तो इतलो गट फ्रेंड असतात की तुझो की तू ताचे बरोबर प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस केल्ली असता, खाता जेवता सगळे तुम्ही शेअर केल्ले असता, पॉलिटिकली, आयडियोलॉजिकली यू आर ऑन द सेम पेज, and suddenly you are now here and he is speaking against you. No, I feel when I speak as Bharatiya Janata Party's spokesperson, I feel very proud that the party has given me this responsibility, and I will do it to the best of my ability. Thank you very much. हे आशिल्ले यतीश नायक, भारतीय जनता पक्षाचे गोयचे स्पोक्समन. ते म्हणटा की आपण हाजे पयलीं केल्ली ती चूक, आनी सद्या यू हॅव बिकम अ वायझर इज अ वर्ड विच यू हॅव युज्ड. Confirm करता. You are right. I have become a wiser, and I am right now in BJP for the sake of state and stability of the government and development. And the vision of the party to the service of the state. Vision of the party for the service of the people. आणि secondly, जर कोणे काय रॉंग करूना जाल्यार खंयची एक्शन, ती SIT आसूं, लँड ग्रॅबिंग आसूं, जाल्यार कोणाक भिवपाची गरज ना, तकले टेन्शन घेवपाची गरज ना. चूक केल्या ताकाच टेन्शन आसतलें. आणि सगळ्यात महत्वाचे, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन एज ऑफ नाव, आणि ही सेज ही विल कंटिन्यू टू बी इन भारतीय जनता पार्टी फॉर हिज एंटायर पॉलिटिकल करियर. देव बरें करूं सर, तुम्ही वेळ दिला म्हणून. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसाइट www.goanewshub.com. Our channel partners are RDXGOA and production partners are Prasad Deshpande Mentor, goabalin.com. Keep watching us. Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook and Twitter. Hi, I am Kaushal Palekar. Hi, I am Ketan Golatkar. Hanuman Neglur. Rahul Desai. Neeraj Bandekar. Prasad Deshpande. Hi, I am Rupesh Samant. I am associated with Goa News Hub. Goa News Hub. Goa News Hub. Follow us on Twitter, Facebook and Instagram. Like us, Share us And subscribe us. download our app from Google Play Store. for latest news updates. Visit www.goanewshub.com. Keep watching us.